मोगाल इश्टानो, आमी साडेकाराच्या 5व्या आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी आयतारांक आयच्या शुभ वर्तमानान जो आमी विचून काडला तो विशय म्हणल्यार जेजू म्हणटा थंयसरूय हांवें प्रसन्न करूंक जाय। आनी आयच्या दिसाक ह्या साडेकाराच्या आयतारांत ह्या विशयाचेर लक्ष करतना आमकां आयचें पयलें वाचप कोडीत कोत्ता। तें म्हणल्यार जॉब जेन्ना आपल्याक जिवितान संकश्ट आसलेले तेन्ना भाव भयणीनो देवाक पावातान तीर रावलो। आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू आमकां सांगता ताणें आपलेच होक सोडून दिले आनी सगल्यांकूच सगलें तो जालो। आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दर एकल्याक आयच्या विशयाचेर जो संदेश आसा तो म्हाका आनी तुमकां कळीत केल्लो आसा। तो म्हणल्यार जेजू पिडेवंतांक सगल्यांक बरो कोत्ता आनी निमणो आपूण एकसुऱ्या जाग्यार वेता आनी आपलें मागणें कोत्ता। म्हणटच पेद्रू आनी हेर लोक जेन्ना ताका सोदताले तेन्ना तो तांकां सांगता हांवें दुसऱ्या नगरांत दुसऱ्या गांवांत वचून हांवें प्रवचन करूंक गरज आसा। म्हणटच ह्याच विशयाचेर आमी लक्ष घातना ल्हानशी घडणी ज्या मादर तेरेसाच्या माद्री सभेंत जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक फावटी जेन्ना ह्या तामिळनाडूच्या गांवांत जेन्ना हें भुकंप आयलेलें तेन्नाय भाव भयणीनो मादर तेरेसाच्यो माद्री आसलेल्यो त्योय थंयसर वावर कोत्ताले। जेन्ना हे वादळ मोडाक लोक सांपडलेलो तेन्नाय तांची सेवा कोत्ताले। कोणें तरी मादर तेरेसाक विचारलेंय, मादर तेरेसा तुमच्यो माद्री आसात त्यो बरो वावर कोत्तात, दिसभर ती वावर कोत्तात, पूण रातचें तांकां परतून तुमच्या कोयेंतान तूं कित्याक आपयता? आनी मादर तेरेसानूय जबाब दिलो आनी जबाब दितना म्हणलेंय, हांव जाणां म्हज्यो माद्री आसात त्यो दिसभर बरो वावर कोत्तात खऱ्यो, पूण रातची आपूण ताका कोयेंतांक आपयता कित्याक रातची ती आपलो वेळ देवा सभेंत सादतात। जेन्ना देवा सभेंत ती सादतात तेन्नाच तांकां हें दुसऱ्या दिसाक तांचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आत्मीक बळ फावो जाता। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आज हेच विशयाचेर लक्ष घातना शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते प्रमाणें आमकां पिडेवंतांक वो दुयेंस पिडांत सोंसतल्यांक जेजू बरो कोत्ता हें आमकां आयकूंक फावो जालां। पूण आयच्या दिसाक पयलो संदेश आमच्या जिवितान आमी दर एकलीं घातिलीं जाल्यार आमकां भाव भयणीनो सगल्यांक पेकोवणीची गरज आसा। पूण आमकां पेकोवणी कसली काय? आज तर आमकां कुडीची पेकोवणी फावो जातली जाल्यार पयली वस्त ती म्हणल्यार आमची दर एकल्याची आत्मीक पेकोवणी जावंक गरज आसा। आमी जाणात आमी सगलीं बरें बळ वो बरी घडये भलायकी सोदतात आसतली, पूण आमकां बरी भलायकी फावो जातली जाल्यार पयली वस्त आमी सगल्यांनी करूंक गरज आसा ती म्हणल्यार आमची आत्मीक वाडाय। जेन्ना आमी आत्मीक वाडाय करतलीं तेन्ना आमची ही आत्मीक पेकोवणी म्हाका आनी तुमकां फावो जातली, तेन्नाच तीच पेकोवणी आमच्या कुडीक भाव भयणीनो आमकां फावो जातली। ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या विशयान आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू कळीत कोत्ता। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जेजूनूय मागणें केल्लें आमकां दिश्टी पडटा। आज आमच्या जिवितान हे मागणे घडये उणें जाल्लें आसा, पुणूय आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा आपणें एकसुऱ्या सुवातेर आपल्या जिवितान देवा सभें आनी आपल्या सभें संबंद जोडूंक आपल्या बापा सभें संबंद जोडूंक एकसुऱ्या सुवातेर तो गेलो। आज जायते फावटी घडये संवसारांत आमी बुडलेलीं आसात, आमच्या वावरांत आमी बुडलेलीं आसात। समज आमी मागणें करिनात जाल्यार आमी देवा सभें संबंद जोडूंक शकनात। न्हय म्हूण पयली वस्त आसा ती म्हणल्यार आमची आत्मीक वाडाय आमी करूंक शकनात। म्हणटच पयली वस्त आमची आत्मीक वाडाय करतना आमकां आत्मीक पेकोवणी घेवतना आमी दुसरी वस्त करूंक गरज आसा तें म्हणल्यार
आमचें मागणें. आयच्या दिसाक निमणी वस्त जी आमकां विशयान फावो जाता ती म्हणल्यार आमी दर एकल्याक प्रवचन करूंक वो देवाची बरी खबर परगट करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता. देखूनच जेजून आपल्या ह्या विशयान म्हणलेलें आमकां आयकूंक येता. तें म्हणल्यार आपलें हेच नगरांत आनी हेच गांवांत आपलें प्रवचन वो बरी खबर परगट करूंक न्हय, पूण ह्या दुसऱ्याय गांवांत वचून एक बरी खबर परगट करूंक ताजी कार्यां आनी जबाबदारी तो आमकां कळीत करता. म्हणटच क्रिस्ती धर्मान आमकां सगल्यांक हीच कार्यां म्हाका आनी तुमकां फावो केल्ली आसा. ती म्हणल्यार आमची देवाची बरी खबर फकत म्हज्या कुटुंबाक न्हय, पूण आख्ख्या संवसारांत ह्या समाजान आमी हें कळीत करूंक आमकां दर एकल्याक उलो मारलो आसता. म्हणटच ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत घालुया. पयली म्हणल्यार आमची ओत्मीक पेखोवणी करूंक आमकां धीर आनी बोल मागुया. आनी हीच ओत्मीक पेखोवणी करतली जाल्यार आमकां मागण्याची गरज आसा देवान आमचे मदें संबंद जोडूंक. आनी निमणी वस्त म्हणल्यार हें सगळी पेखोवणी घेवन आमी हीच बरी खबर आमच्याच कुटुंबान जिवितांत न्हय पूण संवसारांत परगट करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. कित्याक घडणेंत आयकला ते प्रमाणे आमकां सगल्यांक देवाच्या मागण्याची ओत्मीक वाडाय करून आनी हेंच देवाचें उतर परगट करूंक आमकां गरज आसा. आनी हेंच करूंक ह्या आयतारांक आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया.